दिवचले फोरलेन बायपासावयल्या व्हाळशी जंक्शनाकडेन कर्नाटक नोंदणी आशिल्ल्या ट्रॅक्स जीपीचो झाडाक धपको बसून 3 जाण गंभीर जखमी जाले। शेनवारा मध्यराती हो अपघात जालो। जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। कर्नाटक राज्यांतली ही गाडी बायपासावयल्यान osnodच्या दिकेन वताली खंय। मजगतीं अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाक व्हाळशी जंक्शनाकडेन स्पीड ब्रेकर बसोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। काल राती 2 ह्यो इन्सिडंट घडलेलो आसा। 2 ते आमच्या वाटादेवच्यान म्हापसा वयताले। हांगर येवन तांकां कितेंच कळोना रोड म्हणटा ते खंय वचूंक जाय आनी कितें हाबूत जालें आनी हाडून ताणी गाडी डायरेक्ट भितर हाडून मारली। आमची एकूच मागणी आसा गोवोरमेंटा कडेन, जे ते रबलर्स घातल्या फुडें वाटादेव रोड टू व्हाळशी बायपास थंय व्हडले स्पीड ब्रेकर हे हांवें 1000 फावटी सांगलेले आसा। आयज म्हाका दिसता 17 म्हयने काय 18 म्हयने जाले ह्या रोडाक। आमची मागणी आसा बिचोले टू मुळगांव वयतलो जाल्यार बारीक स्पीड ब्रेकर जाय। बिचोलच्यान जेन्ना मुळगांवच्यान बिचोले रोड वयता गाडये तांकां रबलर्स जाल्ले ते काडल्या। आमची मागणी आसली आदी पासून, आमकां त्रास जाताले शेजारच्या घरांक रबलर्सचे ते काडले आतां। तेच्या बद्दल हांव दिगंबर कामतीक आमचे PWD मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा। तशें हांगासरले अधिकारी बिचोलचे तेंच्यांनी जाता की बेगिना लक्ष घालचें आनी बायपास रोडाक व्हडले स्पीड ब्रेकर घालचे। सादारण हे हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या एक्सिडंट 30-40 तरी पळयल्या। 9 जाण आसले टोटल गाडयेन, भितरले 3 जाण मातशे चड डॅमेज आहा। ड्रायव्हराकूय मातशें पांयांक लागला। बायला बी आसली गो? बायला ना 9 जेंट्स। म्हणजे म्हाका दिसता ते आउटसाइड हय कर्नाटक म्हणटाले बिजापूर। आमचे जे एक्सिडंट जाता पळय एक मेन जंक्शन आसा हांगाच्यान इतले जाता गोंधळ की पयली जे स्पीड ब्रेकर घातल्या पळय ते व्हडले स्पीड ब्रेकर जाय, कित्याक गाडी कंट्रोल जायना। जेन्ना ते बारीक स्पीड ब्रेकर असल्या कारणान ती एकदम स्पिडीन ज्यो गाडी येता त्यो हांगा येयल्या पर्यंत तांकां मागीर फुडले खंय वचपाचें आनी खंयची वाट तीच कळना। मागीर ते खंय तरी एकदां घालून घेतात। आतां रातचे एक्सिडंट जालो म्हणून बरें आसा, आयज दिसाचो तर एक्सिडंट जालो, आयज कितलेशेच लोकांक हानी आसली। हांव सरकारा कडेन एक मागता की जेणे करून जे बारीक जे स्पीड ब्रेकर आसा ते फाटल्यान व्हडले स्पीड ब्रेकर घालून जेणे करून त्या गाडयो मातश्यो तरी कंट्रोल जातल्यो, इतले हांव तेंच्या कडेन मागता आनी हे जावपूच जाय, अत्यंत गरजेचें आसा। दुसरे वटेन मोले भगवान महावीर अभयारण्य सामकार आशिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर शेनवारा उसरा राती स्वयं अपघात जालो। मेळिल्ली म्हायती प्रमाण कारीन सांकवाच्या आर्काक धपको दिलो, हाका लागून कारीचे व्हड लुकसाण जाले। तशेंच कार चालका सयत हेर 2 जाण जखमी जाल्यात। मोले चेकपोस्टाचेर आसा जाल्यार राती लेट हांगा एक सेलेरियो गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयांत येताली आनी तितून 3 जाण आसलेले। ती जी जेन्ना स्पिडीन गाडी येताली ती मोले भगवान महावीर अभयारण्य आसा थंय आरकार ती गाडी मारली आनी ती गाडी टोटली गाडी लॉस जाल्ली आसा सगळ्या सायडीच्यान। आनी जे 3 जाण आसलेले तांकां व्हडलीशें कांयच जावना, कोणाक कांयच जावना, किरकोळ बिश्ट जखमी जाले, पूण कोणा मार काय व्हडलो लागना आनी सगळें बरें आसा। पूण पुलिसांनी आपली रितसर पंचनाम केल्लो आसा। गाडी काडून हांगा रस्त्या वयल्यान हांगा हाडून मोल्या आउटपोस्टार दवरिल्ले आसा। जे मातशें किरकोळ माल जाले तांकां राती तीच उजगांव हांगा हॉस्पिटलान बारीक उपचार करून तांकां सगल्यांक डिस्चार्ज दिल्लो आसा। पूण कोणाकूच कांयच जावना, अशें मोठे मेजर अशें कांय जावना। गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर।